पर्र नायजेरियनाचे खुनाक 16 दीस जाले, मात ह्या प्रकरणातलो मुख्य आरोपी अजूनही पुलिसांच्या हाताक लागना। आता मेरेन पुलिसांनी एकेशींत फक्त दोगांक अटक केल्या। मुखेल आरोपी ओंकार पालयेकार आनी हेर 5 जाणांक धरपाक गेल्ल्यो पुलिशेच्यो टिमी हात हालयत परत आयल्यो। खुनाक 15 जावनय पुलिसांनी आरोपीचेर लुकआउट नोटीस काडूंक ना वा आरोपीक फरारी घोशीत करूं ना। 30 ऑक्टोबराक नायजेरियन नागरीक ओबोदो सायमनाचो खून जाल्लो। ताज्या आंगार बरेच घाव आशिल्ले। ताज्या खुना उपरांत तिडकल्ल्या हेर नायजेरियनांनी पर्वरी हायवे आडोवन धुमाकूळ घालो। हो विशय अंतरराष्ट्रीय पावड्यार चर्चेक आयिल्ल्यान गोंय सरकारावयले चेपण वाडिल्लो। उपरांत खुन्याक अटक करपाचे सरकारान उत्तर दिल्ले, पूण अर्द म्हयनो जालो तरी केशींत फक्त दोगा दुबाविंताक धरल्यात आनी हेर गुन्यांवकारांक धरपाक अपेशी थारिल्ल्या पुलिसांनी अजून तांकां फरारी घोशीत करूंक ना। खून प्रकरणात घुस्पल्ल्या कथीत मुख्य आरोपी ओमकार पालयेकर आनी हेर आरोपींक गोवा पुलिसांनी अजून अटक करूंक ना। पुलिसांनी ओमकाराचो बापूय केशव पालयेकाराक म्हापशें पुलीस स्टेशनात आपोवन ओमकारा विशीं चौकशी केली। पुलिसांनी ओमकारा विशींचो तपास करपा खातीर ताच्या शेकातय तपासणी केल्याचे सुत्रां सांगतात। प्रकरणात आतां मेरेन सुरेंद्र पॉल आनी प्रवीण मांद्रेकर ह्या दोगांकच पुलिसांनी अटक केल्या। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण खुन्याचो सोद घेवपा खातीर पुलिसांचे 3 टिमी कर्नाटक आनी महाराष्ट्रात गेल्ल्यो, पूण तांकां हात हालयत परत येवचे पडले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आसगांवां महेश कोपाल ह्या दुधकाराचो खून जालो। तो मूळ कर्नाटकांतलो, सध्या तो पेडे म्हापशां रावतालो। शुक्रारा सावन तो बेपत्ता आसा म्हणपाचें पुलिसेक कळयल्लें। ताची कूड आसगांवच्या रानांत मेळ्ळी। ह्या प्रकरणात पुलिशेन दोगा दुबावितांक ताब्यांत घेतल्यात। दोगूय दुबावीत अल्पवयीन। शेनवारा महेशाची कूड आसगांवच्या रानांत मेळ्ळी। पुलिशेन प्रकरणाची चौकशी करून दोगा अल्पवयीन दुबावितांक ताब्यांत घेतल्यात। आसगांवां दुधकार महेश कोपालाचो खून जालो। महेश कोपाल हो मूळ कर्नाटकाचो। शुक्रारा सावन तो बेपत्ता आशिल्लो। म्हापसा पुलीस अंडर सुपरविजन ऑफ SDPO Serafin Dias arrested 2 accused in the murder case. Murder of one Mahesh Kopal, age 24 years. जो 28 वर्सां पयलीं मर्डर जाल्लो आजगांव, ताची बॉडी मेळिल्ली आनी इमिजिएटली पुलिसांनी एक्शन घेवन दोग जाणांक अरेस्ट केले। Police have registered an offence under section 302, 394, 201, read with 34 of the IPC. आणि पुलीस चौकशी चालू आसा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। 16 नोव्हेंबराक भारतांत राष्ट्रीय पत्रकारिता दीस मनयलो। शेनवारा गोंयांतय पत्रकारिता दिसा निमतान कार्यावळी जाल्यो। म्हायती खात्यान मिरामार रेजिडेन्सीत खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार 5 ज्येश्ठ पत्रकारांचो भोवमान जालो। मानेस्तांनी पत्रकारांनी जबाबदारीन काम करपाचेर भर दिलो। पणजेत जाल्ले पत्रकार दिसाचे कार्यावळीत म्हायती खात्याचे संचालक स्वप्नील नायक, सचिव पवन कुमार, गोवा टुडेचो एडिटर इन चीफ विनायक नायक आनी गुजाचो महासचिव ॲश्ली रुजारियो माचयेर आशिल्ले। कार्यावळीत प्रकाश कुर्डीकार, बाबू पिंगुळकार, दर्शन लोलयेकार, वामन प्रभू आनी जोकिम ग्रासियस हे 5 ज्येष्ठ पत्रकारांचो भोवमान जालो। In my view, a media person, especially the one in the editorial chair, should never be prejudiced against anybody. Yes, I must confess to having my likes and dislikes. But when it comes to giving coverage, I would not allow my personal dislike for the man to come in the way of covering him adequately. And one more thing, I would never like to believe that I am infallible. I have never ever intentionally committed the journalistic solecism, I must say, or FOBA as you call it, of suppressing the truth and suggesting falsehood. Suppress your very, suggest your falsity, as it is called. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।